हाताक कोसळून पडली येऊन ती दृष्टीला दोरा एकवटाची दोरा कातोताची ती नासतना एका रोगतान शिंपलेली पोरा कोश्टांनी दूख सोसून माय पाय गोरा बोगोडटात उर्बेचे बेसांव पडोवंक घरान रोजारूय कोत्तात चेडो तांकां आसल्यार चेडूं देवा लागीं मागतात मोय मोगान भोवोंक भावाक भयणीचो सांगात दिता दिसता पातकी दोळ्यांनी दिसता कितले भाव पळय आयजकाल भयणाक दुखांनी रडयता एक बार भयणीचो धीरानी आदार घरान वाडलेली भयण आसल्यार फोर्सान तिका कोत्तात काजार गोवाच्या घरान भयणी दुकान सोडटा सुस्कार खबर पासून तिची घेना काजार जातो जातात मुदाम भावाच्या उगडासान भयण भावाक भेटोंक येता एकलोच आपलो भाव म्हणून जायतेच ताचे चिंता पूण बायल घोवाक सांगता ही पळय भयण तुजी येता ती कितेंच मागोत म्हणून घोवाक घरान लिपयता लिपता बायलेच्या सांगड्यांनी लिपता आयलेली भावाच्या मोगाक पूण भाव काळीज न्ही बोर कोत्ता कित्याक भावा काळीज तुजे कोत्ताय न्ही बोर वायट बोरी मोगाळ तुजी बोय चुकल्यार पासून सोसून कातो नाकाय एकवटान बांदलेले दोर भयणाक तूं बंद करी नाकाय माय पायचे जल्माचे गो सिद्धी दान आसाय तर तुज्याच मनांत तूं चिंतलो उतराचो आमच्या लियाळ करून जेरूल रडटलो बरेंच तूं भावतीचो तिका मोगान वेंगयतलो कळ्ळां तें विसरोन फुडाराक बरो निज्यो पुत्तलो आदार भयणीचो आदार जातलो जिवीतभर मुक्तीचो करून भयण तोर काळजांत शिंपतलो फ्रांसीस झेवियर पिंटो तूं आमच्या कुटुंबांतलो हे तुवेंच घडलेले कांता तुजो उगडास उत्तलो देवाक शिणो नाकाय म्हणून तूं सदांच सांगतालो आयज आमचे मोदें ना पूण स्वर्गार उमोर आसतलो रावलो आमच्या सांगाताक रावलो कितलो मोयपाशी तूं मोगाचे उदोर दितालो कितलो मोयपाशी तूं मोगाचे उदोर दितालो